गाण्याचो अंक A2. आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकच मोलान एकच कर्जान तुझे मुखार आमी येतलो एकच मोलान एकच कर्जान तुझे मुखार आमी येतलो. बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोबी आसूं. बाबा भयणीनो, शुभ वर्तमानान जेजू आमचे पासत बापा लागीं मागणें करता तें आमी आयकता. बापा लागीं आमकां सुरक्षीत सांबाळूंक आमचें कितेंच वायट जायना जावं तो मागता. आपणे दर एकल्याक आमकां पाठयल्या म्हूण हो बरो संदेश दिवंक आमी वेताना आमकां राख आनी सांबाळ म्हणून तो बापा लागीं परतून मागता. जेजून केल्लें मागणें आमचेंय करून आमी दुसऱ्या पासत मागूंक आनी एकामेकाक सांबाळ म्हणून अदीक हो हुस्को हो मोग दुसऱ्या सगळे आमी दाखोवंक वावरुया. खेरीत भाशेन ह्या दिसांनी कश्ट वतल्या लोकां पासत कोरोना व्हायरसाक लागून तांचोय उगडास करून तांकां बरी कर म्हूण आनी बेगीनूच बेकोणी फावो जाल्या पुरो म्हूण जो सोद करता तो सोद मेळूंक आमी मागया. आमची स्पतकां उगडास करून देवाचें एकामेकाची बोगसणे मागून सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सपरिवार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरोबर. हे पासत भाग्योन सदांच सांगवार बारीक सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळे देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूट कर, सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोमिया काकूट कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थया. काकलूत चरा देवा, सर्वांच्या बापा, पवित्र आत्म्यान एकठांय केल्ले तुजे पवित्र सभेक सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक कृपा दी आनी आमचे मोदें वेगळोचार हाडटा त्यो सगळ्यो स्वार्थी वंदावण्यो सोडून एका काळजान जियोंक आनी वावरूंक आमकां बोवळ दी. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासावेलें वाचप. पावलून एफेसाचे पवित्र सभेच्या जाणट्यांक म्हणलें, देवाची पवित्र सभा चलोवंक पवित्र आत्म्यान तुमकां अधिकारी केल्यान तर तुमचे विशीं आनी आख्खे हिंदा विशीं तुमी जागृत रावात. ही पवित्र सभा ताणें आपल्याच रोगतान विकती घेतल्या.
हांव वेतोच तुमचे मोदें दारून लांगडे उपसवतले आनी ते हिंडाची दया करची नात म्हूण हांव बरें जाणा. आपणा फाटल्यान सिसांक व्हरूंक खोट्यो वस्तू शिकोवंक तुमचेच भितरले मनीस उपसवतले. ते खातीर जागृत रावात आनी दुकां वारून हांवें 3 वर्सां पुर्यान थांबनासतना दीस रात तुमकां जण एकल्याक शिटकायल्यात म्हूण उगडास दवरात आनी आतां देवाच्या हातान तुमकां घालता आनी ताचे कृपेचें उतर आपणाक असलोले पदवेन तुमकां बांदून हाडूंक म्हूण आनी सगळ्या पवित्र केल्ल्या बरोबर तुमकां दायज दिवंक म्हूण मागता. हांवें कोणाचेच रुपयाची भांगाराची वो नेसनाची आस धरूंक ना. ह्या हातांनी वावर करून म्हज्या आनी म्हज्या बरोबरच्यांचें उदर पसून हांवें जोडलां म्हूण तुमकां म्हायती आसा. दुसऱ्याचें कोणाचें घेवचे परस दुसऱ्याक दिवप अदीक व्हड बाग. हें सोम्या जेजूच्या खाशा उतरांचो उगडास धरून कोश्ट करून अस्कोतांक आदार दिवंक जाय म्हूण सगळे भाशेन हांवें तुमकां दाखयलां. अशें उलयल्या उपरांत तांचे बरोबर दिमी घालून पावलून मागणें केलें. ते सगळे दुकांनी रडूंक लागले आनी पावलूच्या गळ्यांत वेंग मारून ताचो उमो घेतलो. ते आनीक केन्नाच ताचे तोंडार नदर घालूंक पावचे नात म्हूण ताणें सांगिल्ल्यान तांकां व्हड खोंत भोगली. उपरांत तारवार पर्यंत ते ताका पावोवंक गेले. देवाचें उतर हें आमचो जबाब. प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. जबाब. प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. कोळीत कोर देवा तुजें बोळ कोळीत कोर. जेरुसल्या वयर बांदलोल्या तुज्या मंदिरांत हांव आमचे खातीर दुखयलेले देवा तुजें बोळ कोळीत कोर. 2 कोरबार घेवन तुजेशी येतले राजा. जबाब. प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. मळबार पुरविल्ल्या मळबार गाडयेर बसून तो भोंवडी मारता. आपलो ताळो गडगड कसो गाजयता. चलात तर देवाचें बोळ ओळखून घेयात. जबाब. प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. इस्रायलाचे परजळटा ताची महिमा. कुपाचेर ताची पदवी. ताचे पवित्र जाग्यार देवाची खूब भें दिसता. तोच इस्रायलाचो देव आपले पोरचेक बोळ आनी सकत दिता. देवाचें नांव व्हड जावं. जबाब. प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायन करात. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. सोमी तुजें उतर स्वता वरवीं आमकां संस्कारतलीं कोर. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे असू. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या.
आपले दोळे स्वर्गाक लागून जेजून म्हळें, बापा, पवित्र बापा, तुवें म्हाका दिल्याय ते आमचे वरी एक जावचे खातीर तांकां तुजे नांवी सांबाळ. तांचे सांगाती आसतना तुवें म्हाका दिल्याय तांचो तुजे नांवी हांव सांबाळ करतालो. हांवें तांकां राखले आनी पवित्र पुस्तकांतलें उतर खरें जावचे खातीर जाचें निसणपण जावंक जाय आसलें ताका एकल्याकूच भायर रावन तांचे भितरलो कोणूच इबाड जालो ना. पूण आतां हांव तुजे सर येतां आनी म्हजो संतोश तांकां संपूर्णायेन मेळचे पासत आजून संवसारांत आसतना ह्यो वस्तू उलयतां. हांवें तांकां तुजें उतर दिलां आनी जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय देखून संवसार तांचो द्वेश करता. तूं तांकां संवसारांतले काड म्हूण हांव मागिना, पूण नश्टाच्या हातांतले तांकां राख म्हूण मागता. हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय. स्वता वरवीं तांकां संस्कारलोले कर. तुजें उतर सोत. जसो तुवें म्हाका संवसारांत पाठयलाय तशेंच हांवेंय तांकां संवसारांत पाठयल्यात आनी ते स्वता वरवीं संस्कारलोले जावचे खातीर तांचे पासत हांव म्हाकाच संस्कारतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, एक लेजंड आसा आमच्यांनी म्हणून येता सोतो फोट एक काणी कशी. जेजू संवसारांतलो गेल्या उपरांत मनीस कसो बोडव्या गाब्रियलान ताचे लागीं विचारलें की तूं संवसारांत आसतना सगल्यांक आख्ख्या संवसाराच्या लोकांक तुजी खबर कळ्ळी. आनी जेजून म्हटलें की ना, थोड्यांकूच, हँडफूल ऑफ पीपल, थोडोच लोक जाणा. जाल्यार गाब्रियल म्हणूंक लागलो की तशें जाल्यार तुजो वावर निर्फळ, तूं करूंक गेल्लो काम तुजें सारकें जावंक ना. आनी तेन्ना जेजून म्हटलें की हांव तशें चिंतिना. पूण गाब्रियल म्हणूंक लागलो की तशेंच तें तुजें थोड्यांकूच सांगलां, उरलेल्यांक कोमूंक ना. तेन्ना जेजून म्हटलें की जायत घडये थोड्यांकूच गमला, पूण जीं थोडीं जाका गमला तांचेर म्हाका विस्वास आसा. आय कावंट ऑन दोज हँडफूल ऑफ पीपल. ते थोड्या मदें बाबा भयणीनो आमी तीं जाची खबर, जेजूची खबर आमकांय गमल्या. म्हणटच वी आर दोज हँडफूल पीपल हू आर सेंट, धाडल्यात. आयच्या शुभ वर्तमान म्हणल्यार जसो तुवें म्हाका संवसारांत पाठयलाय तशेंच हांवेंय तांकां संवसारांत पाठयल्यात. आनी जेजू म्हणटा, आय कावंट ऑन यू, हांव तुजेर विस्वास दवरतां. म्हजी खबर दुसऱ्यांक परगटूंक हांव तुजे पासत मागतां. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू बापा लागीं मागता ते आमचे वरी एक जावं, जे भाशेन बाप आनी जेजू एक म्हूण दाखयता. आमी तरेकली तांचे सगळे एक जावं जेजू मागणें करता. पयल्या वाचपानूय आयज आमी आयकलां, पावलो थंयसरल्या लोकांक धीर दिता, घोटाय दिता आनी म्हणटा तुमी वावुरतना जागृत रावात. कित्याक ल्हानग्या मदें असल्या हिंडाची दोया थोडे करपी आसची नात. तेन्ना शिडूक रावात. लांगडे उपरासतले ते हिंडाची दया करचे ना अशें म्हणटा. म्हणटच जेन्ना तुमी हो संदेश परगटायता तेन्ना सगळें सोंपें जावचें ना म्हूण भाग्यन पावलो आमकां सांगता. पूण तोय निमणो तांकां घेवन मागणें करता. दिमयेर रावन तांचे सांगाता ताणें मागणें केलें अशें म्हणटा. दरेकल्या बाबडीलो जेजून आमकां वेंचून काडल्या, ही खबर परगटूंक पाठयल्यात आनी आमचे पासत ताणें मागलां. आनी एक
ह्यूय उतरां ताणें म्हटल्यार बागेन पावलो. दुसऱ्या कडचें घेवचे परस दुसऱ्यांक दिवप अदीक व्हड बाग. There's more joy in giving than in getting. जें कितें आमी करता जावं आमचीं उतरां दुसऱ्यांक दिता, वस्तू दुसऱ्यांक दिता, सांगात दुसऱ्यांक दिता, दुसऱ्या बरोबर एक तासभर चलून दुसऱ्याक सांगात करता, आदार दिता, तातूंत अदीक विशालकाय आसा अशें बागेन पावलो म्हणटा. जेजूचें खरें परगटणार जावं ताचें उतर दुसऱ्यांक परगटून आनी कुशे मनान दुसऱ्यांक दिवंक आमी आमचेच पासत त्याच बापा लागीं मागुया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणान देवाक जोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाक वालेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणान देवाक जोय. म्हज्या बाबा भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदविदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदराक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या आज्ञा प्रमाणे तुवें स्थापलेलो हो योन आमी तुका समर्पिता. तो तूं मानून घे. तुजी भक्ती करूंक आमी समरमता त्या पवित्र गुटा वरवीं आमच्या सोडवणदारान जोडिल्लें पवित्रपण दयाळपणी आमकां लाभय. हें आमी मागता आमच्या सम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे असो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सोमी जेजू मोहिमेवंत राजा पातकाचेर आनी मरणाचेर जैत व्हरून देवदूतांच्या जैता गायना मदें दोबाज्यान स्वर्गार चडून गेलो. देवानी मनशा मदें मोदेस्त तो संवसाराचो मनसुबीदार आनी सर्गीच्या दोलबारांचो धनी. आमकां साडून वेचाक न्हय पूण आमचो बोरमासो जावच्याक जेजू आमचे मदलो तुजेशी बापा उतरून गेलो. जेजू पवित्र सभेचो ओरोम आनी मस्तक जंय तो गेला थंय आमी वचूंक आशेता. देखून पास्काच्या संतोसाच्या नदार उल्हासचा सगळो संवसार आनी सर्गीच्या सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तशे मुखार. पवित्र 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 दोळबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हळें,
ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांगलेली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची कास, नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोडें मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो उद्गार दिवन बाबार्थाचो गोठ परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या, संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उरास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवाचो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. खरीत भाशेन कश्टवतल्या कोरोना व्हायरसाक लागून ह्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर, तांची दया कर. खरीत भाशेन कोणें मागूंक लायला आनी हे पयले स्टेजीर आसा तांचे पासत आमी मागता, तांची दया कर. अकवार मरे देवाची माई संगाती बागेन दंड आनी सर्व काड तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राय जमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टाक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थाळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन वतरेकता. पर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
बापा ती सगळीं एक जावं म्हूण मागणें करून आमचे पासत मागतलो जेजू हो पळय आसा ताका आमी घेता ती ताच्या जेवणान वांटो घेता ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितरूचे म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. बापा हांव तुमकां पाठयतलो तो म्हजोच दार बापा तावन निपजता तो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं गवाय दितलो आनी तुमी म्हाका गवाय दितल्यात म्हणटा सवी सर्वेस्पराक जय प्रार्थुया प्रितीवंत बापा जेजूच्या मासा रोगताच्या जेवणांत तुवें आमकां माये मोगान वांटो दिलाय ताचे वरवीं आमच्या काळजांनी तुजें जिवीत वाडय आनी आमकां दिसान दीस अदीक नितळ निर्मळ करून येदें वर्तें देणें जोडूंक पुर्ती कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सोरपदिदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे गोड उपकार गायनाचो अंक F22 Zoya wasa Zoya bota Zoya varkurta Zoya loita Toya vetuka porgotu Toi priti tushina vado Sorve sorade